गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. गोंय वैजकी महाविद्यालय चल्ला लायटीचो आपालिपा. गोवा सुरक्षा मंचान काढलो सरकाराचो फोग. हॉस्पिटलांतले साबार गैरसोयींचेर घातली सर्चलायट. लोटली वेर्णेच्या प्रस्तावित कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक थळाव्यांचो खर विरोध. पुराय दक्षिण गोंयचो कोयर हांगा हाडून उडोवपाचो सरकाराचो प्लॅन. थळाव्यांक दुबाव. दुसरो सोन सोडो जावपाचो उक्तायलो भंय. वास्कोच्या शाळेत 2 विद्यार्थी सापडले कोरोना पॉझिटिव्ह. चिखलेत दुसऱ्या टप्प्यातले कोरोना लसीकरणाक सुरुवात. दुष्परिणामांचो बाळगूनाखात भंय. दोतोरांचो लोकांक उलो. भारतातल्या 1 दशलक्ष लोकांक तोपले कोरोनाचे वासीन. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्कोच्या नामना मेळिल्ले एके शाळेत 2 भुरगीं कोरोना पॉझिटिव्ह सापडली. देखून शाळा बंद करून शाळा व्यवस्थापनाक विद्यार्थ्यांक घरा धाडची पडली. तशेंच चिखले कोरोना लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याक सुरवात जाल्या. हे फाटभुंयेर वखदांच्या दुष्परिणामांची चिंता करूं नाकात दोतोरांनी लोकांक आवाहन केलां. मजगतीं 1 दशलक्ष लोकांक कोरोना वासीन तोपले. एक दीस सोडून एक दीस अशी शाळा भरयताले शाळा व्यवस्थापनान सांगले. पॉझिटिव्ह सापडिल्लो विद्यार्थी फाटल्या 2 दिसां सावन शाळेक येवंक ना. विद्यार्थी कोरोना पॉझिटिव्ह सापडिल्ल्याचे शाळा व्यवस्थापनान कळीत केला, पालकांनी सांगले. उपरांत शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांक घरा धाडल्यात. आता 1 सप्तकभर तरी वर्ग आसचे नात. विद्यार्थ्यांचे ऑनलायन वर्ग जातले. चिखले दुसऱ्या टप्प्यातल्या कोरोना लसीकरणाक सुरवात जाल्या. चिखलेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात आणि वास्कोच्या शारी भलायकी केंद्रातल्या कर्मचाऱ्यांक वासीन दितले अशें भलायकी अधिकारी दोतोर अनिल हुमरसकरान सांगले. कोरोना पातळचो न्हू हे खातीर लसीकरण हो बरो पर्याय आशिल्ल्याचे दोतोर विवेक पिल्लैन सांगले. आज आमी 100 बेनिफिशरीज वॅक्सिनेट करतले आणि सगळ्यांचे लिस्ट रेडी जाल्लेले आसा आणि ऑलरेडी आतां पर्यंत जवळपास 30 बेनिफिशरीन वॅक्सिनेशन घेतलें आसा. आणि आजचे जे सेशन आसा ते SDH चिकालीमचो स्टाफ आणि अर्बन हेल्थ सेंटर वास्को इन्क्लुडींग अंगणवाडी वर्कर्स तांचे वॅक्सिनेशन आज जावपाचें आसा. So today we are starting our second section of vaccination in our premises SDH Chikale. Today's vaccination is going to be the rest of the beneficiaries of our hospital and the urban health center Vasco, which including their Anganwadi workers and their staff. So total of 100 beneficiaries today also is to be vaccinated. So last time we had a good round of successful vaccination. We had around 70 people, their beneficiaries are vaccinated. Yes, reactions. Any, few of them got minor reactions like fever, body ache, okay, slight headache, but it is all self-limiting. After 2 days, these problems were there, and next by 3rd day, everyone were okay. All are fine, okay. There was no serious effects. There was no side effects of this vaccine. So, in fact, the vaccine has actually proven to be quite beneficial and to be useful. And I still urge not to give any misinformation about the vaccine, that it is dangerous or it is causing problems in people. This is absolutely false. The vaccine is going to be one of the best drive which is going to happen in our country, and I strongly believe and I urge everyone to don't hesitate to take the vaccine. Please go ahead and take the vaccine and take the benefit of the vaccine. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. लोटली वेर्णा पठारावयले नियोजित कोयर प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. पुराय दक्षिण गोंयचो कोयर हाडून उडोवपा खातीर हो वाठार वापरतले असो दुबावय तेंच्यांनी उक्तायला. इल्लेशेंच आमचें गोंय आनी ताचे कुडके करून MPTक दिले आनी MPT ते वरवीं अंबानी आनी अडाणीची तरतूद करता जाल्यार गोंयकारांनी फक्त प्रदूषण खावपाचें काय कितें? नुवेकारांनी सडेतोड प्रश्न विचारला. लोटली वेर्णा पठाराचेर कोयर प्लांट येवपाचो आसा, पूण कुशीच्या वाठारांची ह्या प्लांटाक लागून वाट लागतली असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. ते भायर तांणी कोळसो हाताळणे खातीर जेटी बांदपाक विरोध केला. राष्ट्रीयकरण केल्ल्यो न्हंयो आसल्यो तश्यो लोकांच्या वापरा खातीर दियात अशें मागतनाच गांवांतले रस्तो वा रेल्वे ट्रॅकांचो कोळशाची येरादारी करपा खातीर वापर करचो न्हू अशें तेंचें म्हणणें. SWRचे वतीन चलिल्ल्या रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें कामय बंद करचें तेंच्यांनी मागलां. पळयात. आता आमचे नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि स्पेशली लोटले गांवांत आमकां जायते इश्यूज स्वता येतात लास्ट 3-4 वर्सां. एक म्हणटा तो जेटीज जो गव्हर्मेंट आमकां सागरमाला
जेटीज बांदपाक सोदता तो आमचे रासोय तशेंच पोलतोडी युरबाटा बोरी आनी शिरोडा जे जेटीज येवपाक सोदता आनी गोवोरमेंट सांगना तेजो यूज कितें तो गव्हर्मेंट म्हणटा ते पॅसेंजर जेटी आनी मदें म्हणटा कार्गो जेटी सो आमकां डावट आहा की हो ही जेटी ज्यो करता ते कोलाक सो तेका आमचे ग्राम सभेन जायते ऑब्जेक्शन केल्ले आहा आनी रेजोल्युशनूय घेतलेलें आहा ती आमकां नाका म्हणून तशेंच रिवर नॅशनलायजेशन जे गेले आमचे गोंयचे सो कितें रिवर आहा ते तितून आमची रिवर जुवारी नॅशनलायज केल्या आनी ती कितें कमर्शियल एक्सप्लॉयट करपाक which is mentioned in the Sagarmala report, master plan. And the river exploration जे केला ते आमचे शेतकऱ्यांक जावं आमचे नुस्तें मारता ते तांकां सगळ्यांक एफेक्ट जातले आनी आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेवन गव्हर्मेंटाक सांगलां तशेंच आमचे MLAक सांगलां आनी पुरयलेय बी तशेंच आतां मिसिंग लिंक म्हणून एक 4 लेन हायवे जी MPTक कनेक्ट करता टू कर्नाटका ती येयली ते मिसिंग लिंकान 4 लेनान इतली आतां आमची डॅमेज जाला थंय आमचे फॉरेस्ट डॅमेज जाले थंय जायती वायल्ड एनिमल्स आहा लायक लेपर्ड्स वीच आमचो फॉरेस्टाचो रिपोर्ट इज मेन्शनिंग दॅट देर आर लॉट ऑफ हे वायल्ड एनिमल्स तशेंच ऑलमोस्ट 1100 झाडां तेणी कातरली सगळ्यांत मेन जो मुद्दो आहा आमकां तो आतां रिसेंटली म्हणजे जाले वन ऑफ स्मायज जाले गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणटा ते 250 टन्स पर डे इंटरनॅशनल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटी घालता म्हणून वेन्ना म्हणटा पूण ते एक्चुअली लोटल्याक पडटा आनी हेका लागून आमी डायरेक्टर ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन लेविन्सन मार्टिन तशेंच वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर मायकल लोबो आनी CMाक मेळ्ळे आमी अलॉंग विथ आवर MLA प्लस आमचे सगळे नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे सरपंच आहात थोडे पंचूय आसले आमी मेळ्ळ्या आनी CMाकूय सांगलां आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टराकूय सांगलां बाबा आमकां हो तुमचो प्लांट आनी थिंगा हाडून आनी आमकां त्रास करूं नाका 4-5 दीस पयलीं मायकल लोबन कितें स्टेटमेंट केला की साऊथ गोवाचो प्लांट पयलीं म्हणटाले मुरमुगांव सालसेताचो प्लांट म्हणून आतां म्हणटा साऊथ गोवाचो प्लांट अख्खी साऊथ गोवाची गार्बेज हँडल करपाचो प्लांट आनी ते लोकेशन सांगना पूण आमकां डावट आहा की तो सेम वेर्ना तो प्लांट येवपाचो आहा आनी अख्खी साऊथ गोवाची गार्बेज ते थंय हँडल करतले आनी तेणी मेन्शन केल्लें आहा की इट इज गोइंग टू बी वेट गार्बेज ड्राय गार्बेज एंड इवन मिक्स गार्बेज. The major ports bill where due to the Zuari river our constituency will be drastically affected and this is being done where total autonomy is going to be given to MPT port. So it will be a state within the state because the Goa state administration governance will have no powers over them. They will be the whole and soul. So what are we doing? Our Goa is so tiny. इल्लेशेच आमचे गोंय आनी ताजे कुडके काडून सगळ्यांक भांडवलदारांक दिले आनी MPTक दिले आनी तो अडानी अंबानी खातीर सगळे सोयी करता जाल्यार आमकां हांगा जगतल्यांक फक्त प्रदूषण खावपाचें काय हाचेर गव्हर्मेंटान नदर दवरची आनी ताबडतोब ताचेर उपाय काडचो. वी वॉन्ट स्टेप्स टू स्टॉप दिस टू अरेस्ट दिस टोटल अनसस्टेनेबल डेग्रेडेशन ऑफ आवर लँड अँड रिसोर्सेस. गोवा 365 खातीर नुवेच्यान संदीप तुयेंकार. आता घेऊ एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोमेको सुमार 2 दीस लायटी विणे काम करताले. सरकारान तशेंच वीज खात्यानय ते कडेन आडनदर केली. गोवा सुरक्षा मंचान आरोप केला. गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटल हे गोंयांतले मुखेल कॉलेज आनी हॉस्पिटल. गोम्याकोत जायत्यो गैरसोयी आसात आनी ताका लागून थंय वचपी पेशंटांक घेवन दुसऱ्या खाजगी हॉस्पिटलांनी व्हरून घालचें पडटा असो आरोपय गोवा सुरक्षा मंचान केलो. ज्या जाग्यार लायट जाय खरी म्हणल्यार 24 hours 24/7 365 लायट जी जाय त्या जाग्यार लायट ना. फार्मसी आनी हे जे म्हणजे तांची रॅकेटां ज्या हातून चलतात त्या जाग्याचेर थंय सगळे जनरेटर लावन त्यो आपल्यो इलेक्ट्रिसिटी ज्यो आसात त्यो चालू दवरल्यात पण वॉर्डांनी मात्र मेणवाती आनी हे सगळे लावन चालू आसात. हांगा MRI मशिनां आसतलीं, रेडिओग्राफीची मशिनां आसतलीं, CT स्कॅन आसतलें, एक्सरे मशिन्स आसतलीं
म्हणजे अत्यंत आवश्यक इम्पॉर्टंट अशी मशिनां जी आसात ती इलेक्ट्रिसिटीचेर चलतात आणि ह्या MRI आनी हे जे करपाक 2-2, 3-3 दीस लोक लायनीक जे रावल्ले जे आसात ते हांकां ह्यो सुविधा ज्यो आसात त्यो उपलब्ध ना. इमर्जन्सी जर जाली जाल्यार इमर्जन्सीन सुद्दां हेवटेन प्रायवेट हॉस्पिटलांनी हांकां धांवून घेवन वचचें पडटलें पेशंटाक. अशी परिस्थिती आसा. गोवा मेडिकलान आमी आयिल्ले हांगा ते आमी लोकांक विचारताले की बाबा कितें प्रॉब्लेम आहा तुमकां लायट घेवन और बाकीच्यो गोश्टी MRI आसा हें आसा सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो कोणाकूच अवेलेबल ना हांगा फॅसिलिटी आहा त्यो कोणाकूच. आतां 2 दीस जाली लायट ना हांगासर जाल्यार आमी थंयसर जर गेल्ले लोकांक विचारपाक आनी प्लेसाक सांगपाक म्हणून जाल्यार आमकां थंयसरल्यान भितरल्यान धांवडोन घातलें की कंपसा भितर तुमी तें हें सगळें करप ना म्हणून. आतां गोंयचो लोक इतले त्रास काडटा हांगासर काय कोण सांगू इतले लोक त्रास काडटा जाल्यार तांकां कांयच फॅसिलिटीज ना हांगासर. आनी ते आतां तेंच्यो बायट्स घेताले आमी लोकांच्यो ज्यो MRI खातीर त्रास जाले तांकां दोनापावल वयचे पडलें रेडियन्सान हांगा बंद आसा म्हणून जाल्यार तांकां सुद्दां आमकां तेंची बायट्स घेवपाक दिवना प्रेसाक आमचे थंय. गोंयांत तशेंच गोमेकोतय लायटीचो उणाव आसत जाल्यार गोमेकोतल्यो स्ट्रीट लायटी दिसाच्योय कित्याक चालू आसतात अशें गोवा सुरक्षा मंचान विचारलां. पावर मिनिस्टर आणि सरकार आसतलें हांच्या लक्षांत आनी एक गोश्ट हांव हाडपाक सोदतां ती म्हणजे आतां ह्या घडये गोंयान भितर दिसाभराक जर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जर भोंवपाक फिरपाक जर लागले जाल्यार स्ट्रीट लायटी ज्यो आसात त्यो दिसाच्यो 100 परस चालू आसलेल्यो दिश्टी पडटल्यो. एका वाटेन गव्हर्मेंट सांगता 2.5 कोटी 400 कोटी इतले डेफिसीट जे आसा म्हणजे हो रेवेन्यू जो आसा बिलां फारीक न केल्ल्याचो वो अजुनूय कलेक्ट जावपाचो आसा वो रिकवर जावपाचो आसा आणि एट द सेम टायम सरकारच्या तिजोरीक म्हणजे अशा पद्दतीन टाकयेक जशे बुराक मारतात 100 आणि तातूंतल्यान लीक जावन सगळें उदक व्हांवून वता त्या पद्दतीन हाजो जनतेचो पयसो जो आसा त्या पयशाची उधळपट्टी जी आसा ती ह्याय पद्दतीन पळोवपाक मेळटा. गोवा 365 खातीर गुमेकोतल्यान विल्यम रॉड्रिगीस. लोकशाय बळिश्ट आसा त्याचो अणभव येयला. विरोधी पक्षांनी गोवा पालिका अध्यादेश फाटीं घेवपाचो उलो मारलेलो नाजाल्यार विधानसभेत आनी विधानसभे भायर आंदोलन घडोवन हाडटल्याची शिटकावणी दिल्ली. त्या प्रमाण सरकारान तो फाटीं घेतला. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन सरकाराच्या निर्णयाचेर भाष्य केला. पळयात. काँग्रेस पक्ष गोंयचे गोंयकारपण राखून दवरपाक कटिबद्ध आसा. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन ट्वीट करून सांगला ह्या फुडें काँग्रेस गोंयकारांचो आवाज जावन रावतली. लोकभावनांची सरकारान दखल घेवपाकच जाय. लोकांनी ज्या ज्या गजालींक विरोध केला ते सगळे विशय काँग्रेस विधानसभेत हाताळटली कामतीन म्हटला. जाल्यार दुसरे वटेन हो अध्यादेश फाटीं घेवपाच्या निर्णया उपरांत शेडो कावन्सिलान उमेद मनयली. मडगांव पालिकेचे भायर रावन तांणी हे विशींची खोशी उक्तायली. पळयात. This was supposed to be a protest, but just in the morning itself we received the copy of the ordinance, withdrawal of the ordinance basically, and we are very much happy about it, that finally the government thought that it is not correct to directly impose such scheme over the people within the city limits, and we appreciate this move of the government. Though it is still not totally withdrawn as such, in the sense it is going to be as a bill in the assembly, forthcoming assembly. We will maintain this pressure that the laws, the amendments that have been drafted as what was notified earlier should compulsorily be scrapped, because the manner in which the tax system was devised on the basis of capital value, on the basis of expected rent, actual rent, the actual burden on the people, on the premise owners would have been just beyond anybody's imagination. So for this, our demand that it should be totally scrapped shall remain, and we hope that all the MLAs study this draft of this amendments and see that proper justice is done to all the people. Our suggestion basically was that the existing system of calculation of tax, that rateable value, should remain, and if necessary deemed provision for enhancement after maybe 4 years by 5%, like that, a revision system wherein after a certain period
the direct revision takes place and the taxes are increased by a marginal percentage of maybe 5% after 5 years, 4 years, whatever it is. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. चिकोळणे बोगमाळो पंचायतीन शेनवारा जनजागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली. पशुसंवर्धन आणि पशुवैजकी सेवा संचालनालय, महिला आणि बाल कल्याण खातें, ITI बोगदो आणि भारतीय तटरक्षक दलाचे जोड पालवान ही कार्यावळ झाली. जैसे आपको काउंट करना है, एट ए टाइम में आपको 30 कंप्रेशंस देना है, आपको फील होगा. We all know that we are celebrating this Coast Guard Day on 1st February 21. So every year as a tradition we used to celebrate to this day in different ways like Coast Guard cleanup, this coastal cleanup and fisherman interaction. But due to this pandemic, COVID pandemic, we have minimal physical interaction. So we have requested Panchayat Bagmolo to interact with the staff and they can disseminate the information for safeguard the fishermen and so they can disseminate our information to further their resident and as well as the fishermen. So we have conducted a small program over here at Bagmola Panchayat from Team Coast. आमच्या गोंयान आतां संपूर्ण गोंय म्हणून एक अवेरनस प्रोग्राम आमी कंडक्ट केल्लो थ्रू विलेज पंचायत चिकोलना बोगमालो. आनी हो प्रोग्राम बेसिकली डोर टू डोर सगळे लोकांक वेदर इट इज एम्प्लॉयड ऑर अनएम्प्लॉयड तांकां बेसिकली टू टेक बेनिफीट ऑफ दीस स्कीम. सो द बेनिफीट स्कीम ही बेनिफीट घेवपाक लागून आमी 5 डिपार्टमेंट्स आमच्या पंचायतीन येवन अवेरनस प्रोग्राम आमी कंडक्ट केल्लो. बेसिकली इट वॉज कोस्ट गार्डान आपले जे अवेरनस दिलं हाव द लाईफ ऑफ अ फिशरमॅन or the people who are sailing in the sea, how they have to go around with their safety. Secondly, we had ITI for the students where they can avail these benefits. Then we had social and child welfare. We had women and child welfare also department which had come. We had got husbandry department also with all the schemes which had come forward for the people to take the benefits. And we at the panchayat are taking full with the support of the panchayat. We want the people to come forward to avail these schemes, and we are going to always be with them and we are going to help them out. आयज हांव आयिल्लें आसा तें बोगमालो पंचायतीन टू स्पीक अबाउट आमचे वेरियस स्किम्स आसा म्हणजे काव रिलेटेड ओ डेरी. खुबशे अशें आसा की कोणाक आमचे स्किमीची खबर ना. सो अंडर स्वयंपूर्ण भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय स्कीम आमी ह्यो सगळ्यो स्किमी तुमकां फुडें येवन एक्सप्लेन करता. म्हणजे आमी ह्या सगळ्या पंचायतींनी भोंवता आनी तुमकां एक्सप्लेन करता की तुमी लायक कश्यो स्किमीचो एडवांटेज घेवं शकता. परतून एक व्यावसायिक विसव. शेनवारा गोंयांत उण्या तापमानात 3.2 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव दिसून येयलो, जाल्यार फुडल्या 48 वरांत उण्या तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव निर्माण जावं येता, हवामान खात्यान सांगलां. पणजे उण्यांत उणें 20.1 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जालां. शेनवारा राज्यात सुकेच वातावरण आसलें. शुक्रारच्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामान खात्याची कितेंच विशेष सुचोवणी ना. पणजे आनी मुरगांवां उण्यांत उण्या 20.1 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडल्या 48 वरांत तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव जावं येता. राज्यात सुकेच वातावरण. पणजे उण्याच उण्या 20.1 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद. हवामानाची विशेष सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाचे दीस चालूच आसात, देखून घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.